देवस्थानमध्ये. वेलकम. आज आमकां व्हडलो संतोष बरी दीस. आज आमी नवीकृत केल्ल्या इगर्जेचे बांदपाचे आशिर्वादचे आनी उक्तावण करतलो आमचे गोळी बाबू आमचे दिसणीचे ते हांगासर हे कार्यक्रम हांव तुमच्या सर्वांच्या नांवान गौरव दिता. Levi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे देवाची कृपा आणि शांती
या पवित्र मंदिरान तुमचे सोबे आसो. मोगाचनो क्रिस्त येण्याच्या 4थ्या आयतारान आमी भितर सरल्या. जेजूच्या जल्मा दिसाक लागशिल्ली तयाराय आमी करून आसा. जेजूच्या जल्मा मारिफात सडवणेची बरी खबर आमकां लाभता. मोरी संतोषान बरोवन एलिझाबेथीच्या घरा तिका भेट करूंक वेता. एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडा ताळ्यान म्हणटा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. त्यागा आनी सेवेच्या स्पिरितान भरलेली मोरी एलिझाबेथीच्या गरजांक पावता. आज आमी त्याच मायेच्या फातिमा मायेच्या पात्रोनाकाल आसच्या पेर्नाल नवीकृत इगर्जेचें आशिर्वाचन गवळी बापान केलां. देवान मोरये मारिफात केल्ल्या सर्व आसर्यां खातीर अर्गां दितना इगर्ज नवीकृत करूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचेर देव आशिर्वाद घालूं आनी आमी नवीकृत मनशां जावंक देवाचो आदार ह्या मिसा वेळार मागया. मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या देव मंदिराच्या नवीकृत रितींत आमी वांटो घेता आसतना ताच्या हातांत रचलें उदक आशिर्वादीत करूंक सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं आमी मागया. हें उदक आमच्या जिणी बदलाप असो, आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास काडूंक आनी ह्या देव मंदिराच्या वंतेचे आनी वेदीच्या नितळ्याचो गुर्तुसांव अशें आमी देवाच्या पवित्र सभेचे विस्वासी सांदे जावंक आनी आमकां लाभलेल्या पवित्र आत्म्याक आमी सदांच उक्ती रावोंक ताची कृपा आमकां प्रेरण जावं. काकुळदरा बापा, तूं हर एका रचनेक जिविताच्या उजवाडान आपयताय आनी आमी तुजे तावन पयस गेल्ले वेळी वर्त्या मोगान आमकां आरावन आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्ततें आमकां निरंतरी फाटीं हाडताय. तुज्या काकुळतेचें येवजन इतले वर्ती पवित्र स्नानाच्या उदका वरवीं फातकी क्रिस्ता बराबर मरतात आनी पुनर्जीवन जावन ताच्या कुडीचे सांदे जातात. तशेंच ताच्या ससणेक सोल्ल्याचे दायीचे जातात. हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर आमचेर आनी ह्या देव मंदिरान तें शिमटायतना पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ततें एक जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यां त्या सडवणेच्या उदकाचो गुर्त कर. आज आमी हांगासर आसलीं आनी फुडल्या दिसांनी ह्या देव मंदिरान तुजो गोट संभ्रमक येवची तुज्या शांतीच्या पवित्र शहरान एक दीस एकठांय जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात.
सर्वेस्पर देव काकुळदार बाप, ह्या देव मंदिरांत वस्ती करूं आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां ताच्या जिव्या मंदिरांत नितळ करूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आराम न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेले तेशी परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती दितलो. देवाचे उतर. म्हाका सोदे म्हूण पासर तेल्यो, सक्तिवंतान म्हजे पासर विचित कामां केल्या. बागेवून ताचे सर्वेस्पराची वडवी गाता. ओडपण चिंतेल्या गरब्यांक ताणें दुस्पटायल्या. पदवेदाराक वूस आसना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक वूस उबारल्या. सर्वेस्पराची वडवी गाता.
साम पावलान हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराचीं बलिदानां तुका मानवालीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराचीं बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवालीं नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीत एक स्थापीत करता. हेच खुशयेक लागून जेजू क्रिस्ताची कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवाचे उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो
भयण्यानो आनी भुरग्यांनो, आमी आद्वेंताच्या काळासो म्हणजे क्रिस्त येण्याच्या काळासो चवथो आयतार आज संभ्रमतांव आनी आमी हर एकली जेजूच्या येण्याक नातालांच्या फेस्ताक क्रिस्मसाक तयाराई करन आसांव राखून आसांव आनी सडाव जावन आमी जेजूच्या जल्माक जायत्यो संगती आमी तयार करता. क्रिस्मस ट्री जावंक पुरो, कुसवार जावंक पुरो, नेकेत्रां जावंक पुरो, कांय थोडें डेकोरेशन जावंक पुरो आनी चड करून एक आपुरबायेचो गर्दनाचो गोटो आमी आसा करता. पूण हांगासर विशेश कितें म्हळ्यार आमी पेर्नालगरांनी ह्या पावटी एक स्टेप मुखार वचून जेजूच्या जल्माक क्रिस्मसाक एक सोबीत आपुरबायेची इगर्ज, एक गर्दनाचो गोटो म्हणया कोणना, एक आपुरबायेची इगर्जस देव मंदिरस जेजूच्या जल्माच्या परबेक हांगासर आसा केल्या. तुमकां हर एकल्याक अभिनंदन पाठयता. मोगाचेनो, देवाचें मंदिर क्रिस्तवांच्या भावार्थ्यांच्या जिणयेचो एक अविभाज्य वांटो. ताचे विणे आमची जिणी खंडी जावन आमकां चिंतूंक असाध्य. पळया, आमी जल्मातना ल्हान भुरगे आमी आसतना आमकां हांगासर इगर्जेक देव तेंपलां काडटात, बाप्तिस्म दिवच्याक, वोल लावच्याक. ताच्या मागीर कुमसार, कुमगार, फ्रिज्म हांगासर जाता. काजार जाता न्ही हांगासर आल्तारी मुखार येवन आमी बसवणी करता आनी उपरांत निमाणें मरण पावल्या उपरांत आमची ती निर्जीव कूड हांगासरच ह्या देव मंदिराक हाडटात. अशें म्हणटा आसतना देव मंदिर वा इगर्जे विणें आमचें जिवीत तें चिंतूंक कश्ट. देव मंदिर आमच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसा. तर ह्या देव मंदिरा विशयांत थोडो नियाळ आमी करया. पयल्यान देवाचें मंदिर एक इगर्ज म्हणल्यार कितें? सबार तरांच्यो जापी आमी दिवी येता. एक इगर्ज म्हणल्यार देवाच्या हजारपणाचो पवित्र जागो, देवाक बलिदान भेटोवचो जागो, एक मागण्याचें घर जावन आसा. होय मोगाचें न्हू, देव सगळ्यांनी आसल्यार एक देव मंदिरांत ताचें हजारपण विशेश तरान आमी वळखून घेता. हांगासर सांक्तुआरी आसा, आल्तार आसा, ताबेरनाकल आसा, अशें विशेश तरान इन अ स्पेशल वे गॉड्स प्रेझन्स, देवाचें हजारपण हांगासर ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी वळखून घेता. सांगत आस देवाचें मंदिर आमी जेजून म्हणलें तें, हे म्हज्या उगडासाक करा. तें म्हणजे मिसाचें बलिदान, एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवचो तो जागो जावन आसा. तर एक इगर्ज म्हणल्यार देवाच्या हजारपणाचो पवित्र जागो, देवाक बलिदान भेटोवचो जागो जावन आसा. दुसऱ्यान देवाच्या मंदिराक आमी येता ताका थँक्यू म्हणूंक, देवाक अर्गां दिवचे खातीर ह्या देव मंदिराक आमी येता. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारांक, जायते उपकार ताणें आमच्या जिवितांत केल्ले आसात, त्या सकट उपकारांक ताका अर्गां दिवचे खातीर ह्या देवाच्या मंदिराक आमी येता. आमी देव मंदिरांत प्रवेश जाता आसतना वा आमी बसून आसता, प्रवेश गीत गायता आसतना, प्रवेश जाता आसतना जायतीं प्रवेश गिताचीं कंतारां थंयसर आसात. आनी ह्या कंतारांनी हें कित्याक आमी देव मंदिराक येता म्हणलें प्रवेश गीत आमकां हर एक पावटी स्पश्ट करता. तें बरें करून आयकलें जाल्यार आजय आपुरबायेचें प्रवेश गीत आमी गायलें आनी उद्देश कित्याक आमी हांगासर आयल्या म्हणलें थंयसर आसा. हांव एक बरो सिंगर न्ही जाल्यार इल्लें सिंग करता, आयका. भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया, दिनवाशी काळजान उपकार मानतां, जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचीत देण्यांक सोम्या, कितें पाठी आमी दिव. परत व्हरतो संतोस आमकां आज भोगता, सोम्या मंदिरान ह्या रिक्ताना, बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारांक
अर्गां दितां नितळ आमकां कर म्हूण परतां संतोषाची मेटां काडून खालतेपणी कुरपा जोडून सोम्या समोर येतां ताची कृत्यां मोतीन नियाळ पळया ताची कृत्यां मोतीन आटोवन महिमा स्तुती भेटोवन ताका अर्गां दितां अशें खंयचेय आमी सडाव जावन प्रवेश गितांत पळयलें जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर आमी देवाच्या मंदिरांत प्रवेश जाता म्हणलें स्पश्ट आसा आनी तांतलें एक अपुरबायेचें कारण जावन आसा हें दळूस म्हणलें म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत त्या जेजून केल्ल्या हर एका उपकारां पासून तूं ताका थँक्यू म्हणच्याक अर्गां दिवच्याक ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी प्रवेश जाता आनी कीर्तनगारांत कीर्तनांनी आमी पळयलें जाल्यार हेंच आसा देवाक स्तुती दिवची देवाक अर्गां दिवचें आनी कीर्तनांतलीं 3 सुत्रां प्रवेश गितांनी थंयसर खंताराच्या रुपार थंयसर गेल्यात तो दुसरो उद्देश तिसऱ्यान देवाच्या मंदिराक आमी येवचें ताची मजत ताची कृपा ताचो आशिर्वाद आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत मागोवन घेवच्याक टू सीक हीज ब्लेसिंग्स टू सीक हीज ग्रेस इन आवर डे टू डे लायफ मोगाचे न्हू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट समस्ये पिडाशिडा अनवरां येतातच आमकां बरें कळीत आसा हर एकल्या कळीत आसा कित्याक आमी हर एकलीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ते अनुभव करता देखून ह्या वेळार आमच्या असली जिणी आमी जियेत आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हाका आनी तुका कितें जाय म्हाका आनी तुका देवाची कृपा जाय देवाचें बेसांव जाय ताची मजत आमकां जाय तें आमकां हांगासर ह्या देवाच्या मंदिरांत ह्या देवाच्या मंदिरांत भावार्थान आमी हांगासर आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन आमकां मेळटा कित्याक जेजून म्हणलीं तीं उतरां जावन आसात मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 8 थंयसर आमी वाचतां येया मुजे सरशी तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो कम टू मी एंड आय विल गिव यू पीस म्हणटा जेजू भावार्थान आमी ताचे लागीं आयिल्ल्या वेळार देव आमकां केदींच आमकां सोडून घालिना इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत अध्याय 40 आनी 3 वळ 1 उपरांत थंयसर आमी वाचचें जावन आसात सर्वेस्पर म्हणटा भिये नाका डू नॉट बी अफ्रेड कित्याक हांवें तुका सोडयला आय एम देर विथ यू हांव तुज्या सांगाता आसा हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजो तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे समें आसतलो तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय त्यो उज्याचो जिबो तुजो भस्म करचे नात कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो मोग करता तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका हांव उखलून दवरतां वय मोगाच्या भावा आनी भयणी कुमगारांत भावार्थांत आमी जेजूक आमच्या काळजांत सेवता आसतनाय तस नवो जीव एक नवी गठाय आमकां थंयसर मेळटा भावार्थान देवाच्या मंदिरांत येवन आमी मागणें केल्ल्या वेळार आमकां देवाची कृपा भरपूर मापान बरोवन ओमतोच्या मापान आमकां मेळटा अशें आमी आमच्या जिणयेंतले कश्ट फूड करूंक आमच्या जिणयेंत धैर्यान कश्ट समस्या आसल्यारय धैर्यान आमी मुखार वचूंक आमकां साध्य जाता निमाणें हें देवाचें मंदीर आमचे थंय बदलावण हाडचो जागो जावन आसा ह्या जागे मिसाच्या बलिदानाच्या निमाणें थंयसर म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां वय क्रिस्ताच्या शांतीन आमी हांगा तावन भायर गेल्लीं तीं देवाचो आशिर्वाद जोडून ह्या देव तेंपलांतावन भायर गेल्लीं आमी आमची जिणी शांतीन आनी समाधानेन जियेजय आमी आमची जिणी शांतीन आनी समाधानान जियेजय मात्र न्ही हेरांची जिणी शांतीन आनी समाधानान जिवंक आमी कुमोग करूंक आसा तांच्या जिणयेंत ती शांती आनी समाधान हाडूंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय हांगा तावन भायर गेल्या उपरांत कांय थोडेंपणी बरें पळोवन
थोडी बदलावण बरी बदलावण आमचे तें दिसून येवंक जाय. आनी एका उतरान म्हणचे तर आमी क्रिस्ताक न्हेसोन आमी रुपांतर जाय कशें ताबोर पर्वतार तें रुपांतर घडलें गे तशेंच हांगासर येवन ह्या देव मंदिर म्हणल्यार ताबोर पर्वताक आयल्या उपरांत हांगा थावन भायर वेता आसतना क्रिस्ताक न्हेसोन हांवें भायर वेता आसतना म्हजें थंय कांय थोडें रुपांतर बदलावण बरी बदलावण जावंक जाय. तवळ आमी ह्या देव मंदिराक आयिल्लें मागणें केल्लें सार्थक जाता. तर मोगाचे न्हू आमी नियाळ केल्ल्यो संगती आमच्या मतींत आमी दवरया आनी हे अपुर्बायेचें भोवसुबीत देव मंदिर देवाळ देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर काळजांत तावन ताका आमी अर्गां दिवया आनी आमची जिणी दिसपडटी जिणी शांतीन समाधानेन मोगान संतोषान बरेंकन जियोवच्या खातीर जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रितमेचो दिसत्या आनी नान दिसच्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातान इप्सला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बावडत्यांची प्रार्थना. आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सुमयाच्या उतरांचेर भरवसो दवरून पवित्र सभे पासत आमच्या राष्ट्रा पासत पिर्गस कुटुंबा पासत आनी आमच्या गरजां पासत आतां आमी मागया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापसाहेब सर गवळी बापाक याजकांक आनी धर्मिकांक येवकरिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूचो लागशिरान सांगात भोगूंक आनी आपले ताब्यान दिल्ल्या बावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापाचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन भर आनी आमच्या राष्ट्रांनी शांती फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणीक तुका समर्पीत हांव. तांचे कश्ट हळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या भावार्थाची सतां आनी जेजूची शिकवण नियाळ करून समजोवन तुका साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध संकश्टाक बली जाल्ल्यांक आनी एक्सपुरपणांत जियेतल्यांक तुज्या सोडवणीचो अनुभव भोगूंक फावो कर.
तशेंच समाजांत विविध रितींनी सेवा दितल्या सेवकांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एकोरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक समाधान पाठय. आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्ली मोगाची बिडारां कर. आमकां समेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा घाल तुझे आशिर्वाद आमच्या गवळी बापाचेर. उडपी देशीच्या अभिवृद्धी आनी वाडावळ तांच्या कळमीत नातलेल्या वावरा वरवीं जाल्या. जल्मसो 500 वर्सां आवनी गवळी बाप जावन 25 वर्सां संपताना ताच्या जिणेंत संतोष आनी सदांच तांकां बरी भलायकी लाभय. इगर्जेची नवीकृत कामाचें मुखेलपण आनी जबाबदारी घेतलेल्या पिरगज याजाक बाप जेरोम मोंतेरोचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या समर्पीत वावरान बरें सगळें कार्य बऱ्यान जालां. तांकां बऱ्या भलायकेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा घाल तुजें आशिर्वाद सर उदार दानींचेर. तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा वरवीं हें योजन यशस्वी जालां. तांच्या बऱ्या आनी उदार मनाक तांकां देव 100 वांट्यांनी पाटीन दिवं. सांगातच हें काम सोबीत आनी बऱ्या रितीन करूंक वावुरलेल्या सर कामेल्यांक आनी तांच्या मुखेल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत आतां आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. मोरी जावन आसा प्रथम स्त्री संवसारांतली जेजूक आपणातें स्विकार केल्ली. ह्या आद्वेंताच्या काळार त्या मरिये मायाची देख घेवन पातकी जिणयेक पाठ करून नितळ काळजान सुमयाक आमच्याय काळजांनी स्वागत करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुज्याच पुता जेजूचे नांवें. और मुझा
म्हज्या बोवा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरात बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत अंकवार मरयेची कूस सुपळ केली. तुज्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समया मारिपात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां पावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलेली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करस तूं पवित्र. सगळी तुजी रचना तुका वाखनता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. बापा, आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बलियतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयिल्लें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगिवंतू आमकां मरेच्या भगिवंतू जुजे तिचो पती तुज्या धर्मदूतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या संगतां तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयजाक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तेर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हण आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे कुसे सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. सिळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तूं म्हजे भितर आमचें म्हाका पावना. लग्नान मोर्या राखोंक जाप केले.
प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखान ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सुडवंदराच्या जल्माची परब जितले लागीं लागीं पावल्या तितली व्हड जावं आमची भक्त. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. दिसो मोगाळ धर्माध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या फ्रिगिजीच्या कुटुंबां तर्फेन तांचो मनपूर्वक उपकार पडटा. नवीकृत केल्ल्या आमचे इगर्ज उक्तावण आनी आशिर्वादन कार्य आनी आमच्या आपोण्याक उलो दिवन आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान अर्गां बलिदान भेटोवन आमकां तुमी आशिर्वादीत केलां. तुमचो उपकार पडटा आनी तुमकां सर बरें मागता. आमच्या DCचो मोगाळ चान्सलर आनी ज्युडिशियल विकार भोवमानाधिक दोतोर रोशन डिसोजा, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसार देवाचें उतर परगटोवन विस्तार उतरांनी सोगतो संदेश तुमी दिल्या. तुमचो उपकार पडटा तुमकां सर बरें मागता. आमचे आस्कुरे आनी खुशाल भरीत विगारवार भोवमानाधिक दोतोर बाब लेस्ली डिसोजा सदांच आमच्या सोव्या आसून आमच्या वाराड्याच्या याजकां आनी धार्मिकां सोबे एकवट आनी मायमोग असो बांद घट करून गवळीक सलाह सुचना आनी मार्गदर्शन आमकां दितात आनी आमच्या गरजांक ते पावतात. तुमकां बापानो सर बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मंगळूर DCचे चान्सलर मानाधिक बाब विक्टर जॉर्ज डिसोजा आमच्या संतोशांत वांटो घेवंक हांगासर आयल्यात आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताणें वांटो घेतला. तांचोय उपकार पडटा तांकां सर बरें मागता. तेसर मानाधिक बाब सिरील जेजुईट याजक दायकून बेरांच्यानी मानाधिक बाब अश्विन आरान्ना आमच्या DCच्या दिवापणाचो कार्यदर्शी, आमच्याच प्रियेचो बाब आर्नल्ड मतायस शिरवा सहायक आमचे आदले विगार मानाधिक बाब ग्रेगरी सरावो आतां मूड भितरे हांगासर आसात. मानाधिक बाब जॉन आल्फ्रेड परबोजा पिलारचे विगार आनी आमचे शेजारी सर गरजां पावचे. मानाधिक बाब प्रीतम मेंडोन्सा आमच्याच पिरगेजीचे बेंगलुरू कापुचिन याजक तांचोय हांव उपकार बावडटां. आज आयतार जाल्ले वरी जायते पाद्रावांक येवंक जालना जाल्यार ताणें आपले संदेश धाडल्यात आनी आमकां सर बरें मागलां. गायन मंडळीचो उपकार बावडटां आनी तांकां तरबेती दिल्या मानाधिक बाब पास्कल मॅनेजर्स तांचीच ताणें घडयली कांतारां ताळे बसयले. तांकां देव बरें करूं आनी संपूर्ण उपकार बोडचे आमी आसा केल्या. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशिर्वाद घेवच्याक हात जोडून तकले बगावन रावया. देवाचो एकलो सुपूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सतमंतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजडान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करूं आनी आपल्या आशिर्वादान भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां बावडटांत तीर बरवशान संतोशी आनी प्रिती मोगांत उर्बेस्त आनी सुडसुडीत करूं. आमचो सुडवणदार मनशा सेम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यांत तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो
आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बघेवन कुसाचे गुरवे निमर आमकां आमचे देवा आमच्या संतानांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मानासो येवकार मागया. आमच्या जेजूचे बिस्पू अधिक मानाधिक दोतोर जेराल्ड आयजाक लोबो, आमचे चान्सलर दोतोर बापू रोशन डिसोजा आणि समेस्त सोयरे ह्या वेदीर येवच्या ह्या सभा केल्ली आसा ताका आमी घट्ट ताळयो दिवया आणि मोगासो आणि मानासो स्वागत तांकां ह्या वेदीचेर. आमचे बिरगजीचे विकार बापू जरम मंदिरो, आमचे बिरगजेचो उपाध्यक्ष श्री अरुण डिसोजा, आमच्या बिरगजेच्या गवळीक मंडळीची कार्यदर्शी श्रीमती सिंथिया पिंटो आणि आयोगाची संचालकी श्रीमती फ्लाविया डिसोजा तांकां सांगात दितात आनी ह्या वेदीचेर येवंक आसा. सांगात आसत आमच्याच गांवचो श्री डेविड डिसोजा, आमचे संघाचे विकार बाप फास्कल मॅनेजर्स, आमचे विकारवार बाप लेस्ली डिसोजा हांच्या बराबर आमचे बिरगजीचे समेस्त मानेस्त वेदीचेर येत आसतना आमी परतने बडी तांच्या खातीर ताळयो दिवया आनी तांकां मानाच्या जाग्याक आपया.
ताच्या नावाची स्तुती करा. काळजामोनांनी कीर्तनगाराच्या ह्या उतरांची सिंतिमेंतां बरोवन घेवन फातिमा सायबिनी मारिफात सोमियाक तशें सर्वे आमचे आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर वतल्ल्या अपरिमीत बेसांवां पासत अर्गां दिवन एका वर्सा भितर आमी सोपणेल्लें सोपान जारी जालां. आमच्या विगार बापांक सांगाती विगाराक आनी परगांवांतल्या गांवांतल्या आनी कुरपा लाभयल्ल्या पासत उपकारी मोनान अर्गां दिता. आनी हर एक बऱ्या मोनाच्या फिरगजे तशें फिरगज वायल्या व्यक्ती सोबायेच्या माटवांत आमी सकट जमलेल्या सोमेस्त सैऱ्यांक स्वागत चोंक आतां मुखार येता कृपालया गोविंदाची भुरगीं आपल्या स्वागताच्या जिंकुल्या नादान.
Thank you, dear students, for welcoming us through your beautiful performance. आमच्या उल्या पाडो दिवंक सबार मानाचे सेरे आमच्या मध्ये आसा. हांव विनंती करता आमच्या विकास बाबा तांकां वेदीचेर आपोवन व्हरच्याक. I would like to call upon our parish priest, Father Jerome Montero, to please escort our esteemed guests on the dais. Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, Bishop of Diocese of Udupi. Very Reverend Father Dr. Roshan D'Souza, the Judicial Vicar and the Chancellor of Diocese of Udupi. Very Reverend Dr. Father Leslie Clifford D'Souza, Dean, Shirva Deanery. Shri Ivan D'Souza, Member, Karnataka Legislative Council. Shri Vinay Kumar Surake, former MLA, Kapu constituency. Kumari Namita, President, Mudrangadi Village Panchayat. Shri Vadiraj Udupa, Shri Mahalingeshwara Mahaganapati Temple, Telangana. Shri David D'Souza, former President, Mudrangadi Village Panchayat. Father Pascal Menezes, Mrs. Cynthia Pinto, Mr. Arun D'Souza, Mrs. Flavia D'Souza, Sister Pauline Pereira. मध्ये लिपोन आसा आमची फिरगस. आज परत सुरंगारून सोंपता मोरये मायेच्या बेसांवान. वय मोगाचे न्हू, फाटल्या सबार म्हयन्यांतावन आमच्या ह्या देव तेंपलाक नवी सोबाय दिवच्याक खळनासतना वावुरलो आमचो मोगाळ फिरगज वडील आनी तांच्या आपोवण्याक आमी सर्वां हांगासर आसा. आमकां सर्वांक स्वागत करच्याक बाप जेरोम मंतेरो आमचे मदें आपल्या स्वागताच्या उतरां सोवें. ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯ ಪೆರ್ನಾಲು ಇದರ ನವೀಕೃತ ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿವಂದನೆಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಜಾಕ್ ಲೋಬೋರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಅತಿವಂದನೆಯ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾರವರೇ, ಅವರು ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿರ್ವ ವಲಯ ಮತ್ತು ಶಿರ್ವ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಇನ್ನೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಅತಿವಂದನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅತಿಥಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಬರುವ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಂತೆಯೇ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆದ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರಕೆರವರೇ, ನಮ್ಮ ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ನಮಿತಾರವರೇ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠಾಧಿಪತಿ ದೇವಳದ ಪಿಲಾರ್ ಖಾನ್ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜ್ ಉಡುಪರವರೇ, ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ನೆರೆದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ
ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಥಿಯಾ ಪಿಂಟೋ, ಪಾಲನಾ ನಿಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ನೆರೆದ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ನವೀಕೃತಗೊಂಡ ಚರ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಯಾರ್ ಚರ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವರವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೀಯ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೆನೇಜಸ್, ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ದೇವಾಲಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 69 ವರ್ಷಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನ್ಯೂನತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಹಲವು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ರೋಗ. ಇದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಘೋರ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಪರಿಷನರ್ಸ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಹಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪವಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಮಹಾದಾನಿಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತ ಪರಿಣಿತ ಅನುಭವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಜೂಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಾತಿಮಾ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದದ, ಸಂತೋಷದ, ಗೌರವಭರಿತ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಜೆರೋಮ್ ಮಂತೇರೋ ಗುರುರವರೇ, ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆರೆದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. आता आमच्या विगाराक विगाराक
बाप पास्कल मिनेजसन हांणी शेलो घालून मान करचें म्हणून विनंती आसा. आमी जोर ताळयो दिवया आनी विगाराक आमच्या विगारांक ह्या दिसाचे शुभाशय पटया. एक दिवो आमकां समेस्तांक उजवाड दिता. हें कार्य संपोवच्या वखता आमच्या समेस्तांच्या मोतीक देवान दिल्ल्या उजवाड असो उडास काडया आनी वेदीर आशिल्ल्या समेस्त सैऱ्यांक हांव दिवो पेटोवचे करी विनंती करता. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. वेदीर अध्यक्ष स्थान घेवन हे कार्य सोबोवचे उडपी दिएसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक जेराल्ड आयजाक लोबो बापानो, वेदीर हजर आसच्या सर्व याजाक बापानो, तशेंच मानाच्या सैऱ्यानो, वेदी मुखार आसच्या म्हज्या मोगाच्या पेर्नालगारानो, आयच्या दिसाचे शुभाशय उल्हास तुमकां येदोळूस हांवें पाठयल्यात आनी कितलें जाय ताच्या सडस आज हांव येदोळूस उलयलां. तरी पूण परत एक पावटी ह्या सुवाळ्यार अपुरबायेची एक नवीस इगर्ज म्हणयेत, नवीकृत इगर्ज ही हांगासर आसा करून तुमकां दोडतो संतोश आज देवान फावो केला आनी ह्या कार्याचे तुमी रुवारी जावन आसात. तुमी सर्वांनी सांगाता हाताक हात दिवन हो वावर पोंताक पावोवंक तुमी सहकार दिला. तुमकां हर एकल्याक देवाचें बेसांवां पटयता, अभिनंदन म्हणटा आनी ह्या कार्याचे मुखेली जावन हांगासर वावर केल्ले आमचे मोगाचे विगार बाप जेरोम मोंतेरो, तांकां हाताक हात दिवन संगात दिवचे बाप पास्कल मिनेजस, गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजकी, तशेंच बांदपा समितीचे संदे, आर्थीक मंडळीचे संदे, वाड्याचे गुरकार, गवळीक मंडळीच्या सर्व संद्यांक तशेंच सक्कड फिरगजगारांक अभिनंदन पटोवन देवाचें बेसांवां मागून म्हजी दोन उतरां अखेर करता. सर्वांक देव बरें करूं.
फादर रोशन डिसोजा हांणी आमच्या दानीक मान करच्या आनी वेगळी आशिल्ल्या हेर सैरांनी तांकां सांगात दिवच्या उपकार मागता. दीपक कोरेया and family, Saint Sebastian Ward. Urban Siqueira, UAE आणि हांच्या नांवान फ्लाविया डिसोजा आनी सन्मान स्वीकार करचो. In memory of Gregory and Mercin Rebello, Gerald Rebello, South Ward. John C. Violet, Janice and Johan, Pambur. In memory of Christine D'Souza, Sandeep Mendonça and family, Infant Jesus Ward. Shanti Maria Mendonça Erbet, St. Francis Ward. In memory of Marian and Lucy Machado, Norbert Machado. Rita Joseph Luis, St. Anthony Ward. Violet Mendonça. Xavier Coutinho and family, St. Joseph Ward. समेस्त ताळयो दिवया आनी आमच्या दानींक अभिनंदन आनी उल्हास पटया आनी तांकां देव बरें करूं म्हणया.
आमचे मदले हजर आसा शिरगांव वाराड्याचे विकारवार अदीक मनादीक दोतोर बाब लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा. तुमचे लागीं आतां विनंती करता तुमी आमकां उद्देशून ह्या कार्याचो संदेश दिवचो. फातिमा मायेची फिरगज पेर्नाळ हाच्या आयच्या दिसाच्या ह्या सभा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे मोगाळ गवळी बाप आनी सांगाताच वेदीचेर आसलेल्या सर्व याजक बाबांनो आनी सर्व आपोवणे मेळिल्ल्या गण्य व्यक्तीनो आनी सर्व मोगाच्या हांगासर हजर हर एकल्यानो पयल्यान पयलें तुमकां म्हजे प्रणाम. पेर्नाळकारांक आज व्हरतो संतोश कित्याक की म्हळ्यार तांची नवीकृत जाल्ली इगर्ज सोंपता. भोव आपुरबाय दिसता कितें तुमी आशिल्ल्यात आनी सोपणेल्ल्यात तें सोंपण जारी जालां. देखून आमकां वाराड्याच्या पाद्र्याबांक आनी वाराड्याकारांकी भारी खुशी. केदाळ तुमी संतोश पावतात तुमच्या संतोशाती आमी वांटेली. देखून सर्वांच्या नांवी पयल्यान पयलें तुमकां उल्हास आनी अभिनंदन. कंग्रॅच्युलेशन्स. देवाचें घर आनी आमचें घर दोन घरां आमकां चड मोगाचीं. आमच्या घरांत आमी जल्म घेता आनी वाडटा आनी त्या घरांत आमकां रावूंक भारी खुशी. देखून आमचें घर कितलें बरें करूंक जाता तें आमी करता. तें आमचें वैयक्तीक घर वैमू आनी त्या घरा आमी फाटी वेता. पूण आमच्या सगळ्या त्या घरांक त्या कुटुंबाक आनी एक घर आसा ताका आमी देवाचें घर म्हणटा. आनी त्या देवाच्या घराची प्रामुख्यता आनी विशेशता भोवमानादेक बाप रोशन डिसोजान येदोळूच सांगला तें हांव सांगूंक वचना. पूण मोगाचें न्हू कशें आमकां जल्म दिवचें घर आसा पूण आमकां आनी एक घर आसा. आमचें इगर्ज या फिरगज म्हणयत आमी तें आमचें भावार्थ्याचें जल्म दिवचें घर. क्रिस्तांव केल्लें आमकां हांगा पयिल्लें मागीर उरलें पुरा पाद्र्याबान सांगलां हांव सांगना. देखून तेंय आमी नेटयता तेंय आमी सबयता. आमचें घर कितलें व्हडलें बरें केल्यार तें आमकां मात्र. पूण हें देवाचें घर आज आमी इतलीं जाणां आयल्या याजाक गवळी बाप हें पुरो आयल्या. कित्याक गे म्हळ्यार देवाचें घर देव आमकां हर एकल्यांक वडील. देखून तें कितलें सबयल्यार कितलें नेटयल्यार आमकां दादोस काय ना इल्लें बरें करया म्हणून त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी उदार मनान दान दिलां. बाप जेरोम म्हणाले पयशांक कांय उणें ना म्हणून. देखून इतल्या उदार मनान दिवन दराबस्त आमच्या याजकांक संपूर्ण सहकार दिला आनी बरेंपण दाखयलां. देखून सगळ्या उदार मनाच्या दानीनो तुमच्या बऱ्या मनाक सहकाराक प्रोत्साहक हांव तुमकां उल्हास दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हें सगळें करी जाय जाल्यार ताका एकलो मुखेली जाय वैमो. आमकां हर एकल्यांक करूंक जायना. तें फिरगज विगार आनी ताच्या सांगाती याजाक दोगांनी मेळून बाप जेरोम मोंतेरो सांगातास बाप पास्काल मेनेज तांणी तुमच्या सांगाता मेळून सगळीं सांगाता मेळून कित्याक आमची पवीत सभा जावन आसा सांगाता सोमकोंची पवीत सभा. देखून पेर्नाळ घरां सगळीं सांगाता सोमकाल्यान नान जाल्यार इगर्ज बांदूंक जायना. देखून सांगाता सोमकोन कितें आसा तातूंत 3 प्रमुख अंश आसात. एक एकवट एकठार कम्युनियन म्हणटा आमी. दुसरें थंयसर पार्टिसिपेशन आमचें भागीदारपण आसा तुमच्या हर एकल्यांचें भागीदारपण आसा. तिसरें मिशन मिसांव आमकां एक इगर्ज जायचे म्हणून हें तुमी संपूर्ण रातान करून दाखयलां. कित्याक आमची हर एकल्यांची पवीत सभा सांगाता सोमकोंची पवीत सभा आपुरबायेन तुमी केल्या. पूण एक मात हांव सांगता हें सगळें बरें वैमो. इतलें पुरो जाल्या उपरांत आमची इगर्ज नेटयला. आतां आमी फिरगज नेटोवंक आसा. फिरगज म्हळ्यार बांदप न्हय. आमी सगळीं फिरगज वी आर द चर्च. देखून ती भितरली सोबाय आसा पळय ती आमची करून काणगी जाय. देखून क्रिस्तांवपण त्या बांदपान ना. आमचो बाबार्थ त्या काट्टोणान ना. पूण आमी बाबार्थी परसा. देखून आनी एक जबाबदारी तुमकां खंडीत आसा. ती सोबाई खंयसर तुमी वेतात थंयसर तुमी परसाळ अशें करूंक आसा परमाळ अशें करूंक आसा. तें बाबार्थी जिवीत. पाप साहेबान पापापरान 4th बुधवारा जुबलेवा विशीं ताणें शिक्षण दिवंक क्रिस्तांव शिक्षण कॅटकायझिंग सुरू केलां. तांचो पयलें थीम ह्या
संदेश ताणें दिला, जीजस क्रायस्ट इज होप. जेजू जावन आसा आमचो बरवसो. आमी जावता आमी बरवशाची यात्रीक पयणावय तो बरवसो जावन आसा जेजू क्रिस्त. मोगाचें न्हू, जर तो बरवसो जेजू क्रिस्त हेरांक मेळ्ळा जायतर आमकां हर एकांक एक जबाबदारी आसा. आमी त्या बरवशान बरयलीं देवाची भुरगीं. देखून तो बरवसो आमचे संगती आसो, कित्याक बरवसो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. देखून ह्या बरवशान तुमी एक सुरू केलें तें तुमचें सपन जारी जालां. आनी एकय सपन आसूं ह्या फिरगस कुटुंबाक. तुमकां सगळ्यांक पळयता आसतना आमी सगळीं वारड्यांचे संतोश पावता. पेर्नाळकारांनी इगर्ज बांदली, एकवटान येतात, सर्व रितीनी सहकार दितात, सगळें बरें जाता, वर्तो संभ्रम जाता. तें आयकूंक आमकां बारी खुशी. आतां आयकना म्हणली, आतां आयकता हांव. पूण येयले पेर्नाळकान येयल्ले गरनाळ मारी जाय. कळ्ळें गरनाळ तें नाका, पोल्युशन गरनाळ न्ही. तुमच्या बऱ्या देखीचे, बऱ्या उलोवण्याचे, बऱ्या शेगुणाचे आनी भवार्थी जिविताचे हे गरनाळ तुमी तेणें फुटयल्यार, आमकां तें आयकल्यार आमी सगळीं संतोश पावता. तुमचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिता. परत ह्या तुमच्या वावराक, तुमच्या बऱ्या मनाक आनी आमकां आपोवणी दिल्या की आनी कितें तुमी आशिल्लें तें सपन जारी जाल्ल्या की तुमकां उल्हास देव बरें करूं म्हणटा आसतना निमाणें तीस फातिमा माय, भोव सोबीत, भोव सुंदर आमची मोरी माय. आनी ती आमकां हर एकल्यांक मोगान पोसता, राखता, सांबाळटा, गरजांक पावता. तीस फातिमा माय ह्या फिरगजेची पात्रोन सदांच जेजूक लागीं दवरल्या बरी तुमकांय लागीं दवरूं दी. जेजू कडेन मागून दराळ आशिर्वादां तुमकां दिवं दीत. आनी हें फिरगस कोटाम सदांच जेजूचो शेवट म्हणून त्या जेजूचेर पात येवन जिवोवच्यांक तुमकां आदार दिवं दीत. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आणि खणखणीत पुत्रांनी संदेश आणि बरे मागिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांच्या विनतेन आणि उदार मनान आमचे देव मंदीर नवीकृत करूंक साध्य जालां. आतां नांव आपयतना मानाच्या बसकेर बसचें आनी मानादी दोतोर बाब लेस्ली डिसोजा हांचे तावन मान स्वीकार करचो. St. Lawrence Ward. In memory of Marian and Lucy Machado, Priscilla Machado. In memory of Marian and Lucy Machado, Victor Machado. Alvin Codres, South Ward. Edward Dina Martis, Pangla. In memory of late Baptist D'Souza, Shankarpura, Erbet. Valerian Matthias, St. Anthony Ward. David Correa, St. Sebastian Ward. Divya Louise and family, St. Anthony Ward. Prashant Sonia Pinto, St. Anthony Ward. In memory of Ignatius, Janet and Aquin Lobo by Kevin, Anita and Anvin Lobo, Infant Jesus Ward.
तुमकां देव बरें करूं. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ. ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೊರಕೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ್ರವರೇ, ಶಿರುವದ ಚರ್ಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜ್ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರೀಷ್ಟಾದಂಥ ಜರ್ಮ್ ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಪೂಜ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ರವರೇ, ಡೇವಿಡ್ ರವರೇ, ರೋಷನ್ ರವರೇ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪೆರ್ನಾಲ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಚರ್ಚು ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚು. ಇದರ ನವೀಕರಣ ಆಗಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ನ ಚರ್ಚಿನ ನವೀಕರಣ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಗುರುವೊಬ್ಬ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವಂ ಬಹುತ್ವೇಕಂ ನೀಡಂ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಾಗಿಸು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾವಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಪುಳಿಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಡೀ ಸುತ್ತು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ, ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಇಡೀ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಆಕ್ರಂದನ ನೀಡುವಂತೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯೇಸು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಾರ ಏನಿದೆ, ಬಾಳೆಯ ದಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ದಾರದಿಂದ ಹೂವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅಪಸ್ವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯೇಸು ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ 2% ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ, ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾರವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾರವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು, ಪುನೀತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ತ್ಯಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗದ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ, ಕರುಣೆಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಸುಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ NRI ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ NRI ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಸಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ NRIಗಳು. ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ರೀತಿಯ ಉದಾರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥ ಹಬ್ಬ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗಳನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ರವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣುವಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಧರ್ಮಪೀಠ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈಗ ಬೀಳುಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೀಳುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. बहु प्रमुख जावन त्या व्यक्तींनी मोठो वावर दिला. हे जावन आसात श्री जेराल्ड डिसिल्वा, श्री विल्सन काय्यार आनी श्री सुरेश आचार्य. आतां हांव आमच्या विगाराक मुखार आपयतां आनी तांचे विशयांत दोन उतरां उलोवन तांणी तांकां मान करीचे म्हणून अपेक्षितां. खंयचे एक बांदप बांदूंक आमी मुखार मेट सरतना विविध अंतांनी आमी वावर आराम करता. पयल्यान पयलें आमच्या फिरगस कुटुंबाचो आमी तांची अनुमती घेता. उपरांत आमच्या धर्माध्यक्षान अनुमती जोडल्या उपरांत सकट बांदपाचें येवजणेचें आमकां एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत ह्या कामाक आमी हात घालता. ह्या संदर्भार हे बांदप कोणाच्या हातांत ते जबाबदारी बांदपाची दिवची म्हणून चिंतना आमच्या वांगडा सगळो मानेत जेराल्ड जूड डिसिल्वा मियार. सो ताची वळख फाटल्या 12 वर्सां तर म्हाका आसा आनी हांव मियार आसतना 2 अवधीक तो फिरगस गोळीक मंडळाचो उपाध्यक्ष जावन ताणें वावर भेटयला. आनी ह्या संदर्भार आमी आमच्या फिरगस गोळीक मंडळीच्या संध्यांनी आनी आरती समितीच्यांनी सांगता म्हणून ताच्या लागीं आमी विनंती केल्ल्या वेळार ह्या बांदपाच्या नक्षा परत येवन तो खुशयेन आनी संतोशान हे विन्यास ताणें बांदपाचें केलें आनी हें काम ताणें आराम केलें. आनी हर एक हंतार ताणें भोव शाणेपणान हें काम वयसून केलां. ह्या संदर्भार ताका सन्मान करूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. विल्सन जेसुदास डिसोजा कैयार अति नावडीक व्यक्ती तो जावन आसा. आमच्या तशेंच मंगळूर देशीचेंत इगर्जेचें आल्तरीचें काम ताणें भोव आपुरबायेंनी सोबयलां. थोड्टाम जावं पुरो तशेंच हांगा पिलार इगर्जेंत तशेंच कुंटाल नगरा असले सबार इगर्जांनी आनी हे ताचे आर्टिस्टीक टॅलंट आनी देवाच्या महिमे खातीर ताणें उपयोग केला. विल्सन तुकाय हो सन्मान आमी दिवंक सगळी फिरगस कोटाम व्हरतो संतोशान तुका मानता. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವಿಜಯ್ ಆಚಾರ್ಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಪೀಠದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸವು ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. या सोबीत आणि पवित्र समारंभांत हजर आसच्या समेस्तान हांव मस्तो मोगान तुमच्या संतोषान भागी जाला म्हणून सांगूंक खुशी करता. हे नवीकृत बांदपाचें आज आशिर्वचन केलां आनी तुमचेतलोच संतोष म्हाकाय जाला. ह्या नवीकृत बांदपाचें काम म्हाका दिवंक दिल्ल्या पाद्र्याब आनी पेर्नालच्या फिरगस घरांक तुमकां पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगा आमचें काम वृत्ती बांदपाचें पूण दुसऱ्यो बांदपा वरवीं आमच्या इगर्जेचें बांदप एक देव तेंपलो ताजें काम करचें तें एक पुनाचें काम. ताका पात्र जावंक मरियमायेच्या कृपेक पात्र जावंक म्हाका अवकाश दिल्याक तुमकां परत देव बरें करूं. विशेश जावन ह्या पेर्नाल इगर्जेंत हांवें एक नवें सावन सोदलें. जर एका फिरगजेंत फिरगज याजाक आनी फिरगज घरां एका मनाची एका काळजाची जाती जाल्यार असाध्य जाल्लें खंयचें काम हे साध्य करूंक जाता म्हूण सांगून तुमी करून दाखयलां. कित्याक म्हळ्यार आमी पयशा विशयी उलोवना आनी एस्टिमेशन विशयी उलोवना, खंयचे विशयी उलोवना. पाद्र्याबान सांगलें तूं काम करते वचूं आनी आमी योजन केल्लें तें योजनाक आडोवंक पाद्र्याबान आनी तुमी फिरगसगारांनी सगळ्यांनी तुमी थोडे 2-3 एका वर्सा म्हाकाय तुमच्या फिरगसगारा पर्यंत तुमी पळोवन भोवशा विल्सनान बऱ्या आमच्या आल्तारीचें काम करून त्या ह्या कामाक सोबाय दिल्या आनी सगळ्यांनी मेळून हें बरें जालां म्हणून हांव चिंतां. देखून परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. पाद्र्याबाद दिल्यात आमी सांगता म्हणल्यार खंयच्यो त्योच हांगाय मियारां ती हांगाय आमच्या गवळी बापा लागीं विनंती करता तांकां मान करच्या आनी कार्याचो अध्यक्षीय संदेश दिवचा. Louis, Saint Anthony Ward. In memory of Marian and Lucy Machado, Douglas Machado. Molly Pereira, Saint Lawrence Ward. Daya Blossom Louis, Saint Anthony Ward. Juliana Rodriguez, Suratkal. Dayakarnu Veggi Boiriyong Udodta. Lawrence Correa, Saint Anthony Ward. In memory of Lazarus, John and Renisha, Rajesh D'Souza, South Ward. Ryan Sunil Dalmeda, Saint Anthony Ward. In memory of Marian and Lucy Machado, Simon Machado. Praveen D'Souza, South Ward. Walter D'Souza and family, Nityadar Ward. उलोवता आमच्या गवळी बापा लागीं विनंती तांकां मान करच्या.
ह्या सोबीत कार्याक मुखेल सेरेसान आमचे मदें आसात शिरवां फिरगजेचे विगार तशें वाराड्याचे विगारवार मानादेक दोतोर लेस्ली डिसोजा DACचे चान्सेलर मानादेक दोतोर रोशन फिरगजेचो विगार मानादेक बाब जेरोम तशेंच हांगासर वस्ती करनासचे बाब पास्कल वेदीचेर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यानो फिरगज गौडीक मंडळीचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संयोजक धर्म भयणीनो आनी तुमी सुमेस्त मोगाच्यानो 3 वर्सां आदलें येवजन आज तें जारी जालां जे कितें फेर्नाल्स लोक आपल्या विगारा सवें सोपनेल्लो तें सोपोन आज कार्यागत जालां एक सोबीत सुंदर तशीच आकर्शीत देव तेंपलो हांगासर आमचे मुखार उबें जालां येदोळूच आमी आयकल्ल्या प्रमाणे एक बांदप न्हय बगार हांगाच्या लोकांचे आशा आनी यत्रेक काळजाची बोगनां आनी उले जावन आसात आनी देखून पयल्या सुवातेर हांव पेर्नाळ फिरगजेच्या सर लोकांक अभिनंदन पटयतां एक सोबीत देव मंदीर हांगासर उबें केल्ल्याक इगर्ज जावन येदोळसो 69 वर्सां जाले म्हणटात ह्या फिरगजेक आनी म्हाका इल्लोसो संबंद आसा बाप नॉर्बर्ट डिसोजा आसतना ही नवी फिरगज उद्घाटन जाल्ली आनी तो व्हडलो उद्घाटना दिसा ह्या फिरगजेचें कोयर म्हजें आसलें हांगासर येवन हांगाच्या भुरग्यांक तरबेती दिवन उद्घाटना दिसा कोयर केल्लो उडास म्हाका आजुनूय आसा आनी त्या दिसांतून येदोळ पर्यंत हो संबंदी जिवोस आसा आनी आज नविकृत केल्लें हें देव मंदीर हांगासर परत आशिर्वाचन करूंक व्हरतो संतोश तुमचे सवें देव मंदिरा विशांत आमी शेर्मावार आयकलें हांव तें परतें सांगना पूण आमी एक सदांच मोतीन दवरया पयल्या सुवातेर हें जावन आसा देवाचें घर देव हांगासर आमचे मदें वस्ती करता आमी इम्मानुएल म्हणटा म्हळ्यार देव आमचे सांगता आमचे सवें आमचे मतगात तो हांगासर वस्ती करता आनी ह्या देव तेंपला मरेपात तो आपली दराळ बेसावां आनी कृपा आमकां तो वांटून दिता दुसरें हें जावन आसा घर मागण्याचें देखून हें सदांच उडास दवरिचें हांगासर आमी एक कुटुंब कशें एका आल्तारी भोंवती जमो जाता आमची मागणी आमची तेसावां आमची बालिदानां देवाक आमी भेटयता कशें दुंपाचो तो दुवोर देवाच्या सद्रे मुखार सोडून वेता तशी आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी मागणी देवा समोर तें पावता आसतना तें तावन कृपेचो आशिर्वाद आमच्या हर एकल्याचेर तो वता
आनी तिसरें देव मंदीर म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक हें सर्गीचो दारवटो जावन आसा. पाद्राबान ते वडल शर्मावर आपुरबायन सांगलें, बावतिस्मांत आमी ह्या देवळांत जल्म घेता आनी निमाणें आमचें पैन सर्गीच्या राजाक ह्या देवळा मुखांत्र आमी तें करता. आनी तातले मदले सर सक्रामेंत आमी हांगासर जोडटा. आनी देखून मोगाचें हे 3 शब्द उडासतोरा हें देवाचें घर, कित्याक देव हांगासर आमचे मदें आमच्या मोगान तो रावता. दुसरें आमकां हें मागण्याचें घर आनी तिसरें आमकां हो सर्गीचो दारवटो. आनी देखून केदाळे हांवें सांगचें, ह्या देवळाचें पवित्रपण सांबाळा. केदाळे देवळाचें पवित्रपण सांबाळूंक प्रयत्न करा. खंयचेंय कार्य देवळा भितर करचें न्हय, कितलेंय जावं दिता. फाल्यां सकाळीं तुमच्या पाद्र्याबाक संड ऑफ दिता जाल्यार देवाळ न्हय, तें देवाचें घर. दुसरे कडेन करा तुमी. आज ताळयो पेटल्यो म्हाका त्यो तितल्यो बऱ्यो दिसनात, कित्याक सामाजीक कार्याक आमी देवळाक येना. देखून हें सदांच मतीन दवरणो, कितलें पवित्रपण आमी सांबाळटा. तोळ देवाक आमी चड आनी चड मान करता, ताची आमी स्तुती गायता. आनी देखून ते खंयच्याय संदर्भार आनी एक होला बरी करनाकात. हें पवित्रपण सांबाळूंक हांव परत आनी परत तुमकां उलो दिता. आनी तरेपोटी सामाजीक कार्यक्रम करता आसतना म्हजें मन भारी दुखता. हांवें हर एका पाद्र्याबाके हाचे विशयान समजोवणी दिल्या. तवळ तर उडास करता पूण ते विसरतात. फोटो काडचे तें बरें आमकां सांगलें न्ही, तुमी भायर कितलेंय काडा. देवळांत आमी देवाचें तें स्थान म्हणलें, देव हांगासर वस्ती करता, देखून पवित्रपण सांबाळया. दुसरें हांगासर तुमी तुमची ग्रेस्तकाय दाखयल्या. हांव ती पयशांनी मेजिना, काळजाची ग्रेस्तकाय. येदोळूस आमच्या जेरी म्हणालो, हांगासर एका काळजाची आनी एका मनाचें जावन विगारा सवें हर एका रितीन तुमी सहकार दिला म्हणून. फूल वा फुलाची पाकळी तुमच्या तांकी प्रमाणे हें देवाचें घर सोबीत तें जावंक जाय. आनी त्या देखून तुमी त्याग केला, सॅक्रिफीस केला, तुमचें बरें मन दाखयलां. आनी ह्या सर्वाची एक आमी म्हणयत बायलो गुर्त जावन आसा हें देवाळ. आनी त्या देखून ह्या फिरगजेच्या हर एकल्याक तुमकां हांव उल्हास पटयतां. आनी प्रत्येक सावन देवाचें विस्नार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. मोरी माय आमची पात्रोण फातिमा सायबीन म्हण तिका आमी हांगासर मान करता. तिचो एक विशेश गूण कितें गे म्हळ्यार कितें उणें आसा पळय तें भरती करून तें दिता. काना शहरांत वायन उणो पडलो. कुटुंबाच्या येजमान्याची मर्यादेची स्थिती ती, पूण मरियेन ताची गरज समजली, आपल्या पुता लागीं विनंती केली आनी पयिल्लें असर्यें जेजून मरियेक खालती मान घालून करून थंयसर त्या माटवांत संतोश हाडलो. देखून मोगाचें न्हू, मोरी आमचे सांगाता आसा. आमी कितें तिचे लागीं मागता आमकां ती दिता. कितें आमच्या वैयक्तीक जिणेंत, कुटुंबा जिणेंत उणेंपण म्हण आमकां भोगता तें भरती करून आपल्या पुता लागीं ती विनंती करून आमकां दिता. आनी त्या देखून ही मरिये मायेची भक्त सदांच आमचें तें आसूं दी. जावं पुरो आमी म्हणचें सादें तें रजार कोंताचें भक्तीपण, जावं पुरो हांगासर नोवेन आसतना तांतू वांटेली जावचें. मरियेच्या मेटांनी आमी चलता तर तिणें आमकां व्हरून पावचें तिच्या पुता जेजू लागीं. आनी त्या देखून मरिये सांगता आमकां समकल्ल्यांत आमी कांय भिवची गरज ना, कित्याक शाबितायाच्या बंदराक जेजू सरसेन आमकां ती व्हरून पळयता. देखून
तिका आमी प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिणेंत आमी सदांच मान करुया. फिर्गस विगारांनी कन्नडांत तांचे भाशण सुरू केलें. हांव तें आखेर करतां कन्नडांत. हें एका कवीन सांगलेलीं उतरां भोव अर्थाभरीत अशीं आसात. ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆ, ಗುಡಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ, ಗುರುಮಠ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ? ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನಗಳಿವೆ, ವೇದ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ, ತ್ರಿಪೀಠಕ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವೆಲ್ಲಿ? ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ರೋಮ್ ನಗರಗಳಿವೆ, ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕ್ಷಮೆ ದಯೆ ಎಲ್ಲಿ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ प्रीती अनुकंपा एल्ली? मोगाच्यानो भोव गरजेचे गुण हे पवित्र पुस्तकांत सुमेयन्स म्हणटा. म्हाका तुमची मागणी बलिदानाची गरज ना, पूण म्हाका जाय दया. आनी तेंत मुंदरसोनो स्वामी विवेकानंद एक शब्द सांगता, खंयसर मोग दया आनी बक्षाने आसा तोळ आमी सगळो संवसार जिखयत म्हणटा तो. एक अनभवडती पूण उतरां वांजेलांतलीं. खंयसर मोग दया आनी बक्षाने आसा तोळ आमी सगळो संवसार जिखयत. तर मोगाच्यानो आमीच्या काळजांनी सुमी वस्ती करूं दी. आमकां तो भावार्थांत वागोवं दी. आमचे तें सदांच दया आनी बक्षाने आसूं दी. आनी निमाणे आमचे तें मोग निरंतरी वाडोवन दी. कित्याक खंयसर हें आसा थंयसर देव आसा आनी तो सुमी सदांच आमचे सवें आसूं दी म्हूण आमी मागता आसतना. आनी 2 दिसांनी आमी नतलांचें फेस्त आचरण करता. उपरांत 9वें वर्स आराम करता. तुमकां सुमेस्तांक नतलां फेस्ताचे उल्हास हांव पटयतां. बाळोक जेजूची विस्तार आशिर्वादां परत तुमचेर हांव मागतां. आनी 9वें वर्स जावन आसा आमकां सुमेस्तांक एका रितीन जुबलेवाचें वर्स आनी विशेश आपोवन पाप साहेबान दिलां. तें जावन आसा आमची पातकी जिणी आमी सांडून नवी जिणी आपणावचें. असो जावन आसा अर्थ जुबलेवाचो. नवे व्यक्ती आमी जावचे. ते जावच्याक आमी प्रत्येक तरान त्या सर्गी बापा लागीं मागता आसतना आज परत तुमकां सुमेस्तांक अभिनंदन पटयता. हर एकल्याचो ह्या नवीकृत इगर्जेंत वांटो आसा. मोठो सहकार तुमी दिला. फिरगजेच्या याजका सवें हांवें सांगलें तुमी वावुरल्यात. तुमकां सगळ्यांक मान करूं म्हाका आशा आसा. साध्य ना. आनी देखून तुमच्या सुमेस्तांकच्या नांवी फिरगज विगार तुमचो वडील आनी ह्या कुटुंबाचो बापूय ताणें मुखार येवन तुमच्या नांवान तुमकां दिवचो सन्मान तांचे लागीं स्विकार करूंक हांव विनंती करतां.
देवाळ्याच्या बरेपणा विशयान समजणी दिवन फिरगस कुटुंबाक बरे मागिल्ल्याक तशेंच मोगाचो संदेश दिवन आमच्या विकार बापांक सन्मान केल्ल्याक आमच्या विगार बापा लागीं विनंती करता तांणी आमच्या गवळी बापांक उडासाची काणीक दिवच्याक. म्हज्या फाटल्यान सबारांची मिनत सबार सलाह सूचना आनी कळमीत नातलेलें चिंताप आनी वावर आसा. हांकां समेस्तांक ल्हान तशें व्हड रितीन आदार दिल्ल्यांक पाठिंबो तशें मार्गदर्शन पाठयल्ल्यांक दिनवास पाठोवचो वेळ हो. आपोवणें आसा श्रीमती सिंथिया पिंटो तुमकां समेस्तांक दिनवास पाठोवच्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्र कामां केल्यात देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. पयल्यान पयले आमी उडास करता आमच्या पात्रोन फातिमा मायेचो. तिणें कितेंच विघ्न नासताना आमचें इगर्जेचें बांदपाचें काम करूंक सहकार तिची मजत तिच्या पुता लागीं मागून धाडिल्ल्याक. इतलें हांगासर काम जालां जाल्यार एकच एका कामेल्यांक कितेंच अवघड या इतलोसो ल्हान गाय जायनासतना हें काम बऱ्या तरान जालां ते देखून आमी फातिमा मायेक पयल्यान पयलें अर्गां दिता. आमी गवळीक मंडळींत निर्धार घेतिल्लो आयच्या दिसाचें कार्यक्रम केवल आमी आशिर्वचन आनी उद्घाटन आनी एक मीस करचें आनी उपरांत सन्मान ह्या अर्लें कार्य आमी मेयांत चलोवन व्हरचें म्हणून. पूण आमच्या गवळीक बापांनी आमच्या विगारांक सांगलें घर बांदल्या उपरांत तें तुमी ताचें काल उद्घाटन केल्या उपरांत आयिल्ल्या लोकांक जेवण दिनासतना हें कार्य करनासतना बरें दिसता गे म्हणून. तवळ आमी एका म्हयन्याच्या आतांच नोव्हेंबराच्या अवधेंत निर्धार घेतलो हें आयच्या दिसाचें कार्यक्रम करीचे म्हणून. आनी हे कार्यक्रम आज हांगासर यशस्वी तरान चलता जाल्यार आज हांगासर ह्या कार्यक्रमाक अध्यक्षान घेतिल्ल्या आमच्या DCCचे गवळीक बाब आदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो आमच्या संदर्भांत हजर जावन उद्घाटन आनी आशिर्वचन करून आमचे खातीर मागिल्ल्याक तुमकां आमी सर पेर्नालकारां तुमचो उपकार भोवून बापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. DCCचे विगार जेराल मानादीक मोन्सिंजर फर्डिनांड गोंजाल्वीस हांगासर हजर नात पूण आमचे खातीर तांणी बरें मागलां तांकांय देव बरें करूं. मूर्ती चिक्कादादरू कीर्ती दोड्डादू आमचे मोगाळ चान्सलर बाब डॉक्टर रोशन डिसोजा हांगासर येवन आमच्या खातीर ताणें आयच्या दिसा देवाचें उतर वांटून घेतलां तशेंच बरो शर्मावन दिला आनी हांगासर वेदीर ते हजर आसात. तुमकां सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं. सुटसुटीत आमचे विगारवार हास्त्या तोंडान आमकां सदांच उत्तेजन दिवचे मनादीक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा आमचे विगारवार तुमकां फेर्नालकारांच्या तर्फेन देव बरें करूं. MLA ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಮೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ನಮಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುದರಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮ್ಮದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಏನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಯಸದೆ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ धन्यवादಗಳು. 70 वर्सांच्या सुवाळ्या रचल्यारी 17 वर्सांच्या तरणाट्याबरी वावुरसो आमचो मोगाळ विगार आमच्या फिरगजीच्या कॅम्पसाची रूपूच बदली केला. आज आमकां हे सुबीत देवाळ फावो जावंक कारण जाल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बाप जेरोम मंतेरो तुमकां सर फिरगजगारां काळजाचे गुंडा येता देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सेवेक आमी सदांच आभारी जावन आसा. आमच्या फिरगजेंत थोडे फावटी करंट वता, ते दळा जनरेटर चालू जाता. करंट आमच्या विगाराचे थोडे फावटी ते ब्लँक जातात. त्या वेळार हे जनरेटर चालू जाता. ते जनरेटर जावन आसा मानादीक बाप पास्कल मॅनेजर्स. हर संगतींनी विगारां कांद्याक कान दिवन वावुरतात. बापानो तुमकां देव बरें करूं. वेदी रसच्या आमच्या कृपालया कॉव्हेंटाची वडील सिस्टर पावलीन, फिरगज गवळीक मंडळ सौभाध्यक्ष मानेस अरुण, आयोगाची संयोजकी फ्लाविया डिसोजा, दावाड्याचे गुरकार, संघ संस्थेचे अध्यक्ष आणि संदे हजर आशिल्ले सर येजक प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजीचे थोडे येजक आणि आमचे आदले विगार मनादीक बाब जेरोम ग्रेगोरी सेरावो हांगासर हजर आशिल्ले आनी हांगासर हजर आसल्या सर भयणींक देव बरें करूं. जुबल्यो समितीच्या सर संद्यांक वजेच्या पुरुषांवा दिसा तशें आज सेवाक दिल्ल्या सर स्वयंसेवकांक वजे हाण आयिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. हे अपुर्बायेचें देवाळ आयतें जावंक सहकार दिल्ल्या बिल्डर कॉन्ट्रॅक्टर मनेस जेराल्ड डिसोजा, सोबीत अल्तार सोबयिल्ल्या विल्सन कय्यार, कार्पेंटर सुरेश आचार्य आनी सिंबांदीक देव बरें करूं. हांगासर पेंडल, चेर, ಶಾಮಿಯಾನ, ಸ್ಟೇಜ್ आणि ಭೋಜನದ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಉಡುಪ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. साऊंड सिस्टम आणि जनरेटर तसेच फॅन ओदकसिल्ल्या आमचोच DJ सुजय हाका फोटोग्राफी केल्ल्या रॉयडन स्टुडिओ हाच्या मालक विल्फ्रेड कॅस्टलिनो लाईव्ह टेलिकास्ट हांगासर चलोवन आसा. डिवायन वर्ल्डाचेर हें चलोवन आसा. हांगासर आसा विवियन रोड्रिगस हाका वेबसायटीर सगळे आमचे फिरगजीच्या कार्यक्रमाचे अपडेट करनासच्या वेलेंटीन डिसोजा स्पॉन्सर जावन आशिल्ले. गेल्ल्या आमच्या वोज्या दिसा टेम्पो दक्षिण दिल्ल्याक आनी आयच्या दिसा बँड स्पॉन्सर रावल्ल्या रॉबर्ट लिनो डिसोजा अँड फॅमिली मिताबेट हांकां डेकोरेशन केल्ल्या मनेस जोन भोव अपुर्बाय रितीन आल्तार सोबयिल्ल्या सिस्टर जानेट आनी कोवेंताच्या सर सिस्टरांक आनी स्टुडंट्सांक, गायन मंडळीच्या संद्यांक वजंत्रां केळिल्ल्यांक तांकां तरबेती केल्ल्या बाब पास्कल, लितुर्जी सोलोवन व्हेल्ल्या सर्वांक, तशेंच कॅम्पस मॅनेजर तशेंच रायटर जावन आसा मिस्टर प्रसाद, तुमकां देव बरें करूं. 3 दिसांतावन इगर्जीचें कंपाऊंड नितळ केल्ल्या सुरुंगार आयिल्ल्या फर्निचर शिफ्टिंगाक सहकरिल्ल्या सर फिरगजगारांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा हें देवाळ तयार जायचें जाल्यार हांगासर ल्हान या व्हड फूल या फुलाची पाकळी दान दिल्ल्या सर आमच्या दानीक तांच्या त्यागाचो फळ जावन हें देवाळ सुबीत तयार जालां. तांकां सर्वांक देव बरें करूं. पात्रोन फातिमा माय दोड्या मापान तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. परगांवांतावन आयिल्ल्या परगांवांतच्या हांगासर येवंक आसाद जाल्ल्या आमच्या सर फिरगजगारांक आनी आमच्या मालगड्यांक घरांतर आशिल्ल्या ಪಿಡಿಸ್ತಾಂಕಿ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಿರ್ವಾ ಠಾಣಾ SI ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. कोणाची नांवां चुकोवन गेलां तर दयेकर बक्षियात. हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्त सयऱ्यांक आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. इतल्या व्हडा रितीन हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सर फिरगजगरांक हें कार्य यशस्वी जावंक सहकरिल्ल्या सुमेस्तांक भोव अपुरबाय रितीन कार्यनिर्वहण केल्ल्या मानेस्त सेंट रोजलीन गोम्स आनी मानेस्त अनिल दांती तुमकांय देव बरें करूं. थँक यू वन अँड ऑल. कोणाकच सोडिनासतना सोमेस्तांक काळजांतावन दिनवास पाठयल्ल्या श्रीमती सिंथिया पिंटो तुमकांय देव बरें करूं. We acknowledge and thank the presence of Father Pritam Mendonça Capuchin, Sister Superior in Community Helena Southern Convent Pambur, and Sister Gloria Montero of the Apostolic Carmel Mangalore. Thank you so much for your presence. आमी येतव्या सोम्याक गावन गीत गावया आनी सांगत आस सोमी आम समस्तांचेर आनी आमी सेवंक येवच्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागया. हांव विनंती करतां बाप लेस्ली डिसोजा तुमचे कडेन जेवणाचेर आशिर्वाद घालच्याक. सर्गींच्या बापा आमी सर्व तुज्या मोगाचें भुरगीं. आमकां हर एकल्यांक जिवीत म्हणलें देणें दिवन सदांचें जिवीत आमी जियोवच्याक गरजेचें ह्या संवसारी जिविता खातीर खाण तशेंच आत्मीक जिवीत सुफळ करूंक आत्मीक खाण दिवन आमकां तुज्या कृपे देण्यांनी भरताय. आयच्या ह्या बागी दिसा ह्या पवित्र देव तेंपलाचें नवीकरण जाल्लें उक्तावण आनी आशिर्वादान जावन भोव आपुरबायेन हे वेदी कार्यान जावंक तुवें आमकां हर एकल्यांक कृपेन भरलाय. ह्या तुज्या विशेश देण्या खातीर आमी सगळीं एक जावन तुका अर्गां दिता आनी तुजो उपकार भोवुरता. आतां हें कार्य आखेर जावन ह्या कार्याचे विशेश जावन मोगाचें आनी एक वांटो आसा हें जेवण. देखून हें जेवण तयार केल्या हर एकल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. विशेश जावन एकूट माबरी आमी वेगवेगळ्या सुवातेतावन आयल्या पूण हें जेवण आमकां एकवटायता. हें जेवण आमकां मोल दिता. हें जेवण आमचो सांगात मोग वाडयता. हें जेवण आमकां तुजे भुरगीं जावन जियोंक प्रेरण दिता. देखून हें जेवण जेवंक आम्हा सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणा वरवीं सदांच आमी तुजी खरी आनी बरीं भुरगीं जावन जियोंक आनी हर एका संगतीन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां आदार दी. सोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. दिन वास्तोलो सोम्याक सर्वै काळी. वाकणतोलो महिमा सांसकाळी. रसनार तो सर्गानी या संसारी. रायामा सर्वांचो सदांकाळी. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. सोम्याक दिन वासुयान तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. मोगाचे न्हू मरयेक समर्पिल्ली इगर्जी आमी सगळीं सांगता मेळोन कशें मरयेक बडव्यान बरी खबर हाडली आमकां बरी खबर मेळ्ळ्या. देखून आमी आमरी म्हणया. सुमयेच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्म्यावरवी गर्भेस्त जाली. नमान मरये कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फॉल्ज कुसीचे जेजू भगवंती मोरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आबळे सुम्याचे साकर्ण शब्दाप्रमाणे मुझे ते नमान मरिये कृपेन मरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल्ज कुसीचे जेजू भगवंती मोरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदीं जियेलो नमान मरिये कृपेन मरुले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल्ज कुसीचे जेजू भगवंती मोरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाच्या माये आम्हा पासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमचे प्रार्थुया ए सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुझ्या पतान क्रिस्तान मनशा पण घेतल्या आमी जाण जाल्या त्याच्या कष्टा आनी कुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्तमच्या सोम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा केल्या वडव्या मुझे रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मौत स्वाडाय म्हाका राख सांबाळसले आमेन ससनस अभिषेक दी तांकां सुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन देव बरें करूं बाप लेसली दया करून सैरी एकडी बर बसा